तुगे लगुल्लो का म्हणून मस्त दिसतुकून लेख तसिली सावित्र का कंडीदुकू निल्कून पळोचे तू हंग बाय चौचक ना आणि घरा असकी ना की म्हणून लेकून तर अबली आजी तू हंग असील पळेल नवे दुडदुडी धाव नाही हाव हाव खई वच्चे निघू सई भीणी मी केलं बसते देवा नक गो नका एक अर्धा दिसू वळवळेल पळगो हावा हो तू काही हुशार नासील वे तू काही म्हणे रे तू काही हुशार नासील वे अयो मी गेला वस्त कसन सांगची सावित्र का ते दिसू वनमालकल घरात कुणू लढाई कोण तू आळाम भाई म्हणू मक्के क्लोटे रंदे दिल पळे ते खाल्लेले क नेवान पळे पोट्टा दुखी मळरी त्यान मने जीरी खल्लरी ना वाव खल्लरी ना अल्ले कशाईवरे कोण पिल्ली पळे कसन केलरी मक्क नाही म्हणते दुखी वळवेळेली वळवेळेल पळे कडेरी हन्नी मक्क डॉक्टरला गापून हल्लींती डॉक्टरनं गॅस्ट्रिक म्हळ पळे हन्नी घरायल मेरे एक सवलींती ती तिथलं नाही एकदम मळाम भाण खाल्ली आता पोट्टा दुखी म्हणून सांगून मी गेल दुड्डू पुरा खर्चिली म्हणून एकदम सौची सावित्र का हाव इतलं वर्ष कितला अळांब खाल्ला मग एक दिस असेल कसं नाही दायनी पळे त्या तुगा लेक रंदे खाल्लेले नेवान पळे अयो देवा बळंती रे दुखी पशी चढ म्हणता मग काही तशीच को पौर्णिमा अळांबे रंदे खाल्लेले मग कोण की मिगेल दुवे कुतकड गो मिगेल बम्मुडनी विनायकू ते दिस जवण नासिल इंतको तशी जाऊन तंक कसने दायनी आमको दोघांक पळे देवा उठ्टोच्या निट्ट ना गोत्यान म्हणायचे मिगेल दुवेनंतू अशान वंगचे तशान सौता वंगत सिलगोती योप्पा देवा पुटपूर जाऊन गेल गो मागिरी तू सांगील म्हणके डॉक्टरला गो चुनूची वाकत घेऊन समदेल गो चिक्के आणि केक नमने नित्राण गो कसन किया बा मग काही कळना त्याळांब सॉल काणू सिज्जोंद वरलेल नाही गो वनमालान कितला इंड गिल्लेल की कसन की ताजी निमित गो अशी पुरा दल्लेले असं सोड सावित्र का आता मी हुशार दल्लींत नव्हे नाही त्या दिसू तू आळाम भाई मुतंगे ते गलाट दवं दल्ली की इतलं पुरा दल्लरी तू कनिके ते काणी ऐकूच इंटरेस्ट असू पळे अयो तशी नाही सावित्र का तिथलं सुलभाक तीन दिल्वे म्हणू दीनशी इत्ती गो हाव तार महिला फिಟ್ಟಿंग दवरले तार मयकत हाव मला जीवा गांठी दल्ले गो सम फिಟ್ಟಿंग दवरले को पहिले दिल्ली तिगे लावसनी तिगे लग्गी घरचके गो कोण की सुन माय खै तीन पळे माक जळजळन दवरल गो हुई वे वनमाला नाही उरलेनी तिगे लावसू नाही उरलेनी ती कोण तुक जळजळचक म्हणो अयो ते कसन सांगच गो पौर्णिमा हात उब्बोरनेक मारनी पडती ने आणि बाकी सक्कड केली गो आमगेले गावचे विषय युती कश कळले म्हणो तिने कमेंट्स पळेल खे गो पूर्ती आमको सोन कमेंट आयला खे पळे पूरा सांगली कडेर तिगे लाव सुटेल पळे सवली हाव दल्लेले काळाम घेऊन आयली आणि कोणी दल्लरी ये कांवळाम बापडेश नाती होई सावित्र का तू भारी ग्रेट तू दल्लेले काळाम बळले हाव दलदलरी खैंच दवर नेट्टसिली तुगल उत्तर अर्थ कसंगो हाव दुराशे बायल मिनिश म्हणवे अयो तशी म्हण हाव खई सांगले सावित्र का अशी उतरा म्हणले कोण कसं नाही म्हणून ती खाण जेवणा वैरी कोप दाखवायचे नज्ज घेऊ का म्हणू तुगल मन नव्हे तशी सांगील हावे कसं की गो मारे ती हल्ले रंदे केल्ले खाल्ले अवस्थ भोगले भोगचेसील दिसता असो दावून गेल नव्हे आणि ते उल्लोच नका नाही गो तू केदन हुशार दल्ली
हा एक 2-3 दिवसा पुढे हुशारदली सावित्रक्का. दलरी तू हंग चौचक दिसनी नवे तशी दावणी येणी येसील हावे नाही ग. मग इतली हुशार नासील म्हण गोतस एकसने ರಂದೆ ಗಿಂದೆ ಹಾಂಡ್ಯೂ का म्हणू तुक दिसनी नाही ग. इक ರಂದೆ ಹಾಂಡ್ಯೂ कासिल के ರಂದೈ ಪೊಟ್ಟ ದಕ್ವನಿದಲರಿ ಹೊಣ್ಣ ತೊಂಡ ರುಚಿ ಬೋರ ಸಿಕ್ಕ एक बकेला पावतवे चच्चर बकर का तिथले प्रकारचे खाव खई वच्चे. अय्यो सावित्रक्का तू हुशार ना म्हण मग गोतू ना एक वार बेरी हाव निद्देलेल नव्हे काली पैरी तुमगेले घरात इक निल्कून पळोचे कोणी भायर येवची दिसना ती कसने शब्द ऐकना तुम्ही पुरा खंय भोंवच्या गेलींत की म्हणले किल हांवें. हा आम्ही दुसरं गावा वच्चिदल्लरी अशी गेट आणि उदारायदवर नोतात गो बीकाल नोतात नवे आज सोडी. अयो बेजार कोर नक सावित्रक्का तू कसने आज हांव कसने कोर्न हडकावे मिगेल घरान तरकारी ना हन्नी आजी येतन हाडता म्हणला कसने कोण दिव कदला सांग हांव अंगडी वचून सामान घेऊन येता ना म्हण जाल्यार तुगेला कसने तरकारी सामान असले दी कोण हाण दिता हांव नाक गो आज मिगेल ರಂದಪ್ दल्ला गो बटाटे सॉंग दाळीताय आणि गूळ हळेल हन्नी सिंधू नुतका गल्ला कडेरी मीठा पिट्टी मिसंगी पिट्टी हिंगनी घालनु हे कैली बजितात पळे कोर्क गो. हो दाळीताय बटाटे सॉंग मिट्टी मान जेव येत. हांव सकाळी हे चित्रान केलेलं सावित्रक्का कालचे थोडे सीत आशिल्ले ताका एदेची दाट फोव तिंबोन घालनु एक चित्रान केल्ले ते थंयच्यान थंय दल्ले म्हळ्यार थोडे आशिल्ले सीत ताका एक मुष्टी बरी फोव तिंबोन घाल्ले सकाळी दल्ले चिकेला आयकदल म्हूण सांगून पुरा जनांनी सम खाल्ले खाली दल्ले आतां कसने ರಂದಪ್ कोर्क वचून एक तरकारीना कसं कोर्ची म्हणू कळना. ಓ ಹೀಮಿಗೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೊಚ್ಚ ಇಲ್ಲಿ ರಂದೆ ಹೊರ್ಚ ಇಲ್ಲಿ ಹಾವ್ದಿತ್ವೆ ಹಿಕ್ಕ. अय्यो तू एक गंट पूड संगीत असेल मग तुगेल खातीरी हांव चडतेची बटाटे सॉंग कोण दित असेल नाही गो. आजी कसंदल गो तसवे हांवें आमीच नवे म्हणून खाली दाळीताय बटाटे सॉंग केलेल गो म्हळ्यारी म्हाका हुशार नासिल नवे म्हाका नंदिनीकनी जीबनी चप्पी मंडून गेल्ले चिके तिक खवया म्हण दिसले म्हणून बटाटे सॉंग केल्ली गो. ರಂದಪ್ಪನಿ ದಲ್ಲೆ आनी कसन एक घडी बसत म्हणटाना हन्नी तांगल फ्रेंडा आपोंगेना इल निंत गो. ताक बटाटे सॉंग भारी रुची लागली गो समज जेवलं पळे संका म्हळ्यारी एक चमचे बरी वरला गो. आमगेले नंदिनी येयली अम्मा म्हाका वेळ जाता कॉलेजा वचका म्हणली ती ते वाण घेतली आनी सकाळी 2 पानपळ आशिल गो ते लावन खाल्ली. आत्ता पळ म्हाका एक मुष्टी सीत दाळीताय वरला गो ताकाची गूळ आशिल्ली एक एक गूळ गो अर्ध केट्टिदल्लेले ते सिंधून उदका घालता वरला म्हळ्यार म्हाका हुनून फोडी खावची म्हळ्यार प्रीती गो. तशी जावन आतां जेवणा बसतना मीठ मिरसांग लावन कायलीर भाजूया म्हणून आनी एकलेल खातीर कसं करचें गो. हो होई वे ताई सावित्रक्का हांव केन्ना पुणी तुमगेल ರಂದೆ काश करतना कसनी पुणी एक आड येवन आसता बा कसं करचें गो पौर्णिमा आमगेल होड घरान न्ही गो येतल वतल चड जाल्यारी आज कोणें तुमगेल घरा येयल हांव पळय न्ही म्हळ्यार तू केन्नाय आमगेल घरा तिकान तू पळोवच वे तुका घरान काम आसता नवे तू काम करतना येवन आसा पुरो. होय वे असो हांवें येता तें जोर भूक लागता कसने पुणी कोण खाऊ का हांवें तशी आसतना घरचें काम पुर्ती कोण घेवन येवं का गो पौर्णिमा कडेला राम उल्लोन बसयत
अशी जेवणा टायमार येऊच म्हळ्यार रे. हा तुमगेल घरा जाऊ ना म्हणून येईल नाही सावित्रका. तू हंग दिसली नव्हे उल्लन छा म्हण दिसले काम परत येईन ते सोण येईल हाव कसं की अशी प्रवलेतन मक्का एक नमोन दिसता आणि वेरी आना सोडी ಅಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯೋ ಕೊಪ್ಪು ನಗ್ಗೊಸೈ ಬಿಣಿ ಶಿ ಉತ್ರಾಕ್ ಮಳೆಲೆ ಅತ್ತ ಪಳೆ ಪೊಟ್ಟ ಬುಕ್ಕೇ ಟೈಮರಿ ಕಸನೆ ಕೊರ್ಚಕ ಮಣ್ಣ ಐಕನ ಕರ್ನ ಶಿರಪ್ಚಕ ಪೋಟ್ ಐಕನ ತುಕ್ಕ ಕಷ್ಟ ನವೆ ಮುಣ್ ಸಂಗಿಲ್ ಹಾವೆ ಅಮ್ಗೆಲ್ घरा येतास का बा तुम्हे ಅಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ನೆಂಟ್ರ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟ ಮಳವರಿ ಅಸ್ಸೋಡಿ ಸಾವಿತ್ರಕ್ಕ ಎತ್ತ ನೀತೆ